सनबर्न हो गोंयांत वर्साक सोंपत्यार जावपी ईडीएम फेस्टिवलाक गोंयांत संवसारभरावेल्यान लोक येता। दर वर्सा परमिशनावेल्यान बोवाळ जाता आनी मागीर ऐन वेळार कशी तरी परमिशनां मेळटात। ह्याय वर्सा सनबर्नाच्या तारखेवेल्यान गोंयांत बोवाळ जालो। 31 डिसेंबराक सनबर्न नाका म्हण लोकांची मागणी आशिल्ली। त्या उपरांत बऱ्याचशा विरोधा उपरांत 31 डिसेंबराक सनबर्न जावचो ना म्हण आयोजकांनी कळयलें। आता 8 दीस जावन गेले सनबर्न ऑर्गनायझरान सनबर्न 31 डिसेंबराक जावचो ना म्हण स्पश्ट केल्लें। सनबर्न फक्त 28-29 डिसेंबराक जातले म्हण सांगलां। So we've got the in-principle approval for Sunburn 2023. It will be 28, 29, 30 December. Right now the permission is 10 o'clock, but if the government relaxes the deadline and makes it to 12 o'clock, then we'll probably get extension to 12 o'clock. But what about 31st? 31st? I just told you 28, 29, 30th. That's it. No. 28, 29, 30th. Thank you. तसेच पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेनूय सनबर्न 28-29-30 डिसेंबराक जातलो, 31 डिसेंबराक जावचो ना अशें म्हळां। आणि ताजे खातीर एम्पावर्ड कमिटी आसा आमी जेन्ना डिस्कशन जाल्यार अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर डिस्कस करून आता आय वूड लायक टू टेल की बाबा 28, 29, 30 तीन दिसांक सनबर्न जातलो। दे हॅड अप्लायड फॉर अ टाइम टिल मिडनाइट फ्रॉम 4 PM to 12 AM. We have given them permission from 4 PM to 10 PM within that particular time limit. मात इतलें आसलें तरी ज्या सायटीर ऑनलायन सनबर्न तिकेटी विकता ते अजूनय 31 डिसेंबराक तिकेटी बुकींग करपाक दाखयता। आनी जर 31 डिसेंबराक सनबर्न ना तर वेबसायट अजून बुकींग कशी घेता? आता हातूंत फोटींग कोण उलयता? वेबसायट फोटींग, सनबर्न वाले फोटींग उलयता काय मंत्री फोटींग उलयता? हाचेर स्पश्टीकरण कोण दितलो? RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।